राज्यात दिसान दीस चोरयो वाढत असा। काल रात्या बाळी कुपवाड वाठारात चोरट्यांनी 2 घरां फोडून वट्ट 8.5 लाखांचे भांगार चोरले। या आरोपात केपे पुलिसांनी 2 आरोपी लव पाटील वर्सा 22 आणि वैभव वर्सा 24 हांका अटक केल्या। केपे पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। तुम पळयतात चोरी ज्यो आसात ह्यो जायत आसात, चोऱ्यो जावपाच्यो ह्यो थांबनात आनी चोर चड जाले कडेन आसात। असोच एक इन्सिडेंट जो आसा वो कुपवाडा बाळ्ळी हांगा जालो। 2 घरांक 2 जाण चोरांनी तेंचे दोन्ही घरांची मेळोन एकच फॅमिलीचे जवळ 8.5 लाखांचे भांगर जे आसा हे दार फोडून भितर लॉकर बी तोडून तेणी हे चोरले। आनीक आज जे केप्यां पुलीस आसात ही एरिया केप्यां पुलिसां पडटा आनी केप्यां पुलिसांनी पंचनाम करून 2 एक्युजां धरले कडेन आसा आनी हे दोन्ही एक्यूज जे आसात हे सद्याक पुलीस कस्टडी आसात। हेंकां केप्यां कोर्टान तांकां 4 दिसांचो पुलीस कस्टडी रिमांड दिल्ले कडेन आसा। आतां केप्यां पुलिसां पळोवचें पडटलें की कशें करून इन्वेस्टिगेशन करता आनी कशें रिकवर करता म्हणटे, कित्याक चोर जे आसात हे चडशे भांगर हे जे आसा मेळटा तें एक विकतात ना जाल्यार बँकेंत दवरतात आनी बँकेक आनी विकप हें इजी जाले कडेन आसा आनी बँकूय केन्नाय विचारना की हे भांगर दवरता तें कोणालें अशें म्हणून खंय तरी हांगा ह्या बँकेचेर खंय तरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येवपाक जाय की हे भांगर दवरता ते कोणाले हे तेंचेच काय आनी कोणाले आनी अशें जातरीक ह्या चोरांक फायदो जाता। आज केप्यां पुलीस जे आसात जे PSI वेरोनिका हे इन्वेस्टिगेशन सद्याक करता आनीक सद्या पळोवचें पडटलें हेंचे कडेन रिकवर कितें जाता तें। सद्याक 2 वस्तू ज्यो आसात वो रिकवर जाले कडेन आसात, एक मंगळसूत्र आनी एक 4 कांकणां ही रिकवर जाले कडेन आसात। आतां मुखाली इन्वेस्टिगेशन जे आसा हे आज केप्यां पुलीस करता। ह्यो चोरी ज्यो आसात ह्यो चोऱ्यो खूब जातात। ह्या चोरयांक आडोवपा सारकें कोणाच्यान जायना। कितली जर पेट्रोलिंग घातली पुलीस पेट्रोलिंग करून वयतरीक परते हांगा चोरी जातात म्हूण खंय तरी ह्या चोरांक ख्यास्त म्हूण ती भर जावपा जाय आनी खंयच्या चोरयांक हेंची इन्वॉल्वमेंट आसा काय ना हेंय पुलीस पळयतात। गोवा 365 खातीर केपें साकून रमेश नायक रावत।